रुदोल्फान शेनवारा ताचो सांताक्रुजा खातीरचो जाहीरनामो जाहीर केलो। आपणाक काँग्रेसीच्या एका निरीक्षकान अर्ज फाटीं घेवपाक सांगिल्ले असो खुलासो रुदोल्फान जाहीरनामो जाहीर करतना केलो। आपणाक बाबुशाचो भंय ना, दिनारच आपणालो प्रतिस्पर्धी हेवूय रुदोल्फान स्पश्ट केले। सांताक्रुजाचे लोक काँग्रेसीचेर बेजार आसात हेवूय रुदोल्फान सांगले। आणि मेन प्रायोरिटी म्हणजे आसलेली म्हणटा ती पार्ट जॉब्स कित्याक जॉब्स आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन एज ए MLA मामी नेबर 300 सुमार मागीर जॉब दिलेल्या मात ते आमकां कित्याकूच पावना कित्याक खुबशीं कितलीं वर्सां जालीं आमचे बऱ्यांतले बरे भुरगे शिकलेले आहा त्या भुरग्यांक आमकां कशे भशेन जॉब दिवपाचे चडशे लोक बेजार आहा मामीक टिकेट दिवना खंयच्या खंयच्या घरांनी पेंवून भोंवता म्हाका ही पाट इतलो बरो रिस्पॉन्स आहा म्हाका केन्नाच यादी मेळोंक ना। नियरेस्ट रायवल कोण आसा तुमकां दिनार भाई दिसता काय बाबू दिसता तुमकां? रायवल म्हणजे पाट म्हाका दिसता न्हू म्हाका सारकें क्लीन आहा मातसो दिनाराक तरी आसतले आमच्या फाटल्यान मातसो व्हडलें आमकां टेन्शन ना। हें आमचें ऑपोजिशन कितें करता थोड्या भुरग्यांक इन्स्टिगेट करून आमच्या भुरग्यांक कोणें आमच्याच मदें झगडी करपाक प्रयत्न करता म्हणजे डिवायड करप आनी मागीर कितें जाता एटलिस्ट ताका कितें तरी पडटलें म्हणून मात हें अशें जायना आमी जाता तितलें कंट्रोलान दवरलेलें एके कोणें जालें फाटल्या दिसांनी एका भुरग्याक आमच्या मारलो कितें केलें मात आमी तें बरे भशेन मिटयलेलें मात कितें आसता पळय अशें आतांच तर कॉमेंट्स जालें जाल्यार लोक जाणा ह्या फुडें आनी कितें जातलें तशें। मामी रुदोल्फान नॉमिनेशन फायल केला पळय ते विथड्रॉ करचे म्हणून काँग्रेस पार्टीला केले तुमचे प्रेशर वाडलो म्हाका एक फोन येयलोलो पाटील सर म्हणून कोणाचो ऑब्जर्वराचो येयलोलो तेन्ना ताका सांगलें आतां बघो पळय म्हणलें आतां म्हणलें सगळें लोकांच्या हातीन आहा म्हणलें हांव म्हणलें आतां लोकांनी डिसिजन घेतलेलें आनी आमी इतलीं वर्सांनी लोक सांगता पळय तेच भाशेन केल्लें आहा। आनी हो आतां शेतां भाटां विकपाक हो आयला कित्याक ताजी तालिगांव जालें काबार तालिगांव विकून ती भाजीवाले पासून ओडून येता आमचे कडेन बाय आमकां भाजी विकून आमी पोट भरताले त्या पासून आतां उरूंक ना म्हणून आमकां आनी हो रस्तो केला ते व्हडले बंगले येवन थंय गार्बेज करून थंय घाण करून उडयली म्हणजे आतां आमकां येवन तो सांगता आमच्या भुरग्यांक खंय जॉबां दितलो आमच्या भुरग्यांक खंय आतां बरे दीस येतले जॉबाक तुजे तालिगांव कितलीं जॉबां दिल्या तुजेच घर सारकें ना तूं म्हज्या घरान आयला। फातोड्डेच्यान आपणाले जैत निश्चित आसा त्या खातीर वेंचून आयल्या उपरांत कोणाक तेंको दिवपाचे हे लोकांक विचारून थारायतले अशें अपक्ष उमेदवार विजय सरदेसायान शुक्रारा जाहीर केले। मेणवाती घेवन ह्युमन चेन काडल्या उपरांत जाल्ल्या जाहीर सभेन उलयतना विजयान ही घोशणा केली। म्हाका दिसता फॅमिली राज म्हणटा तें घरा धाडचें अशें लोकांनी विचार केल्लो हांव ताचेर डडडीत उलयतां डडडीत इतल्या खातीर उलयतां कित्याक फाल्यां जर एक सरकार करपाचो टायम आयलो खूब जाण हांगा बड्डेच्या वाठारांतले चड करून कॅथलीक लोक म्हाका विचारतात बरें आहा तूं जिखतलोच पूण तूं कोणाक सपोर्ट करतलो तूं जर काँग्रेसी सपोर्ट करता जाल्यार आमी ना म्हणटात आनी हें पयलेंच ना कॅथलीक लोक अशें उलोवंक लागले हांव तुमकां आज एक जाहीरपणान सांगूंक सोदतां म्हजो हाय कमांड म्हणटा तुमी फाल्यां अशें टायम आयलो की कोणाक सपोर्ट करूंक जाय म्हणून हांव हें रूम बंद करून मॅच फिक्सिंग आनी डील करपाचो ना हांव तुमचे मदीं येवन तुमकां विचारून डिसायड करतलो सरकार करपाक इंडिपेंडंट जायच पडटलें आज अशें स्थिती आहा की 4-5 इंडिपेंडंट निवडून येवपाची 100% गॅरंटी आहा आनी हे 4-5 इंडिपेंडंटाचो लिडर कोण जातलो तो सोदपाक तुमकां वचपाची गरज ना तें तुमकां 6 तारखेक दवण्यार आयल्यार कळटलें पूण तें एक करप घडोवप मोडप हें सगळें हांव जाणा आज गोंयांत टोटल रिव्होल्युशन जावपाची गरज आहा मुसलमान हिंदू क्रिस्तांव RSS सगळे एक जावपाची गरज आहा कित्याक आज गोंय साल्वार करपाचो टायम आयला। पर्वरी मतदारसंघात राष्ट्रवादीची उमेदवार फेर्मिना खवटे आणि अपक्ष उमेदवार रोहन खवटे मदीं बरोच वाद जाला। रोहन खवटेच्या गुंडांनी आपल्या कार्यकर्त्यांक धमकायले असो आरोप फेर्मिना खवटेन केला। रोहनान हे आरोप न्हयकारल्यात। तो म्हणटा फेर्मिनास गुंड प्रवृत्तीच्या लोकांक तेको दिता। पर्वरीच्या महिला संघान रोहन खवटेक आपलो तेको दिला। त्या म्हणटा फक्त कितें तांचो तूं फेर्मिना खवटेक सपोर्ट करनाका। See, it is very clear that Rohan Khawte, if you ask anybody in the constituency, it is very clear and everybody knows in the constituency that he is roaming around goons and these are not goons of ordinary nature, they are goons who are murderers, who are involved in 2 murders in
Incidentally, there was another murder which had taken place in Miramar. फर्मिना खवटेचे जितले एलिगेशन्स आसा आर मिसलिडिंग एंड आर टोटली बेजलेस. लास्ट 3-3.5 वर्सां जालीं आमी कामां करतात आनी आतां फुडें इंडिपेंडंट म्हणून सरल्या लोकांच्या प्रोत्साहनान आमकां खंयची पार्टीन आमी सरूं ना. आमचो जो आज सक्सेस पळोवन मे बी लोकांचो सगळो प्रोत्साहन पळोवन शी इज ट्रायंग समथींग फ्रॉम हर सायड. परवरकार सगळे तिका बरेंच वळखता. लास्ट इलेक्शन तिचें पळयल्लें आसा, तिणें कितें कितें कर्तुकां केल्लीं आसा ती, आनी तिचो सद्या एजेंडा परवरी खातीर कांयच ना. सो आज ती फक्त 4 दीस जेन्ना इलेक्शन उरलां, सुरवात केला तो फक्त रुमर एजेंडा. लोकांक तुका दुसऱ्या दिशेन कशें व्हरपाचें त्याच हाजेर ताणें लक्षण घालून केल्लें आसा. एट दीट टायम रोहन खंवटे येवन आमचे फायनान्शियली प्रॉब्लेम सॉल्व केले आनी गो अहेड म्हणून ताणें आमकां सगळ्यांक फुडें धाडली. आणि बॅकवर्ड इतलो सपोर्ट दिलो की आमचे कडल्यान प्रॉडक्ट ताणें करून घेतले आनी तेजो मार्केट करून दाखयलो आनी आमकां सगळ्यांक इनकम दाखयली. हें एक व्हडलें काम परवरीन ताणें आमच्या सेल्फ हेल्प ग्रुपांक करून दाखयलें. आता पळोवया गोंयांतल्यो वेगवेगळे कडच्यो कांय राजकीय घडामोडी. रिस्पॉन्स एकदम बरो आसा आनी म्हाका आमगे सपोर्टरां वयर वोटर्सां वयर म्हाका एकदम कॉन्फिडन्स आहा लोक म्हाका जिखून हाडटलो. इनॉग्रेशन केलां तें ऑफिस जावन आसतलें सगळ्या आमगे कुटोरी कॉन्स्टिट्युएन्सी चड करून हे कुटोरी सायड हें ऑफिस आसतलें आनी आमगे राया सायड दुसरें ऑफिस आसतलें. पूण हें ऑफिस जावन आसतलें सगळ्या लोकांचो बरो वावर करपाक आनी लोकांचो आदार करपाक आनी सदांच आमी लोकां बरोबर रावन लोकांची सेवा करपाक. तिसरो जिल्लो हांव मुख्यमंत्री आसतना सुद्दां आमी प्रयत्न केले, तेजो प्लॅन सुद्दां केल्लो आसा आनी ते सगळे प्लॅन लावन हांवें शेमान दिल्ले आनी त्या प्रमाणे आयज आमकां 3rd डिस्ट्रिक्ट जाले नंतर हे लोकांचे हाल जे हांगसरले लोक पणजे वयतात तांकां ते ऑफिसान कोण वळखना, ते भाडे दीस परत येवचे वयचे पडटा आनी आपलो टायम वेस्ट आनी पयशे खर्च करचे पडटा. पूण हेका लागून हो 3रो डिस्ट्रिक्ट हांगा जातरीच आमचे कडेन आयज हांगसर एकय क्लास 1 ऑफिसर ना. आमचो आयज हांगसर कलेक्टर 3rd डिस्ट्रिक्ट जातरीच हांगसर कलेक्टर येतलो, एडिशनल कलेक्टर आसतले, मागीर तुगेलो SP आसतलो, म्हणजे सगळे तरेची सेटअप हांगसर जातलो. आनी आमी ताका लागून बिल्डींग सुद्दां खंय बांदची, कलेक्टरेट बिल्डींग पासून खंय बांदची ही सुद्दां हांवें लक्ष हाडून दिल्लें आसा. जमीन सरकारची आसा, थंय ताचो डिस्ट्रिक्ट 3rd डिस्ट्रिक्ट येयलो की हे इवन मोले कोले सावड्डे ही आयल्यान ती पंचवाडे पर्यंत हे सगळे भागा हेजो सगळो बेनिफीट जातलो. तेजे कडेन आसा कितें तुमी दाखोवचो. तेणें एक प्रोजेक्ट बाबा घातला म्हण खंय तेणें दाखोवचो. तेका ते गट्स ना म्हणून फोंडे येवन मॅनिफेस्टो दाखयता आनी बांदलेले कंप्लीट जाल्ले प्रोजेक्ट म्हणटा ते इनॉग्रेशन तयारी करता. आपण करतले तुम्ही करपाक गरज ना. रवी समर्थ आसा, रवी आयजूच न्हू, रवी इतले वर्स सगळें केलां आनी करीत रावतलो. हांवें सगळे घटकां लावन काम केलां. मुणकारे गेला, टेनंटा लावन कुळाक ताका लावन केल्लें आसा, ST ऑफिस लावन काम केलां. आतां महिला बायलां फुडें व्हरपाची काम करता म्हणून बायलां सुद्दां स्कीम शिकाय आनी कमया ही स्कीम जी आसा हे बायलां स्वता पांयाचेर उबी करपा लागून. The Congress-led government, under the able leadership of Digambar Kamath, had worked for the common man and have tried to reach out to the masses through the various schemes. The youth of Margaon have been provided with jobs, while women self-help groups have been provided with training and assistance in Margaon product makings like handicraft items. सगळीकडे विकास पावला आणि हेच काही दुश्मना आणि जे माझ्या विरोधात हे झुमता चढ करून कारण लोक म्हाका लागीं करता. आज हांवें जो प्रयत्न केला ह्या मतदारसंघात जो विकास हाडला हो तुमचे मुखार. हांवें विकासा बरोबर एम्प्लॉयमेंट प्रश्न पळयलो. 99 सालापासून आम्ही जो ठरयलेलो विकासा बरोबर एम्प्लॉयमेंट जावचो कारण भुरगो फाल्यां विचारतलो बाबू आपल्याक नोकरी केन्ना मेळटली ती सांग म्हणून. आणि ती नोकरी खातीर आम्ही प्रयत्न केलो आणि 2 प्रोजेक्ट हांगासर हाडले. एक इंटरनॅशनल एअरपोर्ट, एक स्पोर्ट्स सिटी. आज इंटरनॅशनल एअरपोर्ट येवप म्हळ्यार कमीत कमी 2,500 भुरगे कामाक लागत. स्पोर्ट्स सिटी येवप म्हळ्यार 1,200 भुरगे कामाक लागत. त्याच्या भितरल्यान गव्हर्नमेंट सर्व्हिस सुद्धा ह्या मतदारसंघात भरपूर दिल्या. 750 गव्हर्नमेंट सर्व्हिस ह्या मतदारसंघात मेळ्ळ्यो. There are only 2 people I am supporting and the International Confederation of NGOs is supporting in Goa. One is Father Bismarck Dias, who is again standing for social justice and good governance from the constituency of Kumarjua, and the other is Dr. Hubert Gomes from the constituency of Manali. The basic values that match what we are doing is social justice and good governance. And I want to say over here that various other people have reached out to us for support, but we have refused and denied to support. It's an earnest appeal. Our Swagra ko magota. Biste vote kai na kai.
सोर मेळटा आनी बिरयानी मेळटा म्हणून हो वोट घेयना रे वोट सारके मनशाक रे प्रोफेशनलाक रे वोट तेमकां रे कितें करपा सोदता ते लोकां पासत कम्युनिटी पासत आनी गोंया पासत. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.